बायलांची छळणूक करपी मंत्री भाजपाच्याच मंत्रिमंडळात आसा तेन्ना आम आदमी पक्षाक एंटी वुमन पार्टी म्हणपाचो अधिकार ना अशी जाप आपान भाजपाक दिला। दिल्लीक वचून आम आदमी पार्टीक एंटी दिल्ली आनी एंटी वुमन पार्टी असो आरोप मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान केल्लो। हाचेर आपाचो फुडारी वाल्मिकी नायकान सणसणीत जाप दिली। मंत्री बाबुशाची प्रकरणां वाल्मिकीन वयर काडली। दिल्ली प्रचारा वेळार मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवालाक आपाची खासदार स्वाती मालेवाल हांका आपाच्याच निजी सचिवान केल्ल्या मारहाण प्रकरणात आम आदमी पार्टी एंटी दिल्ली आणि एंटी वुमन पार्टी असो आरोप केल्लो। या सगळ्या प्रकरणाचेर दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवालान ओग्गी रावप म्हटल्यार लजेची गजाल अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान म्हटिल्ले। हाचेर आपान जाप दिल्या। आपाक एंटी वुमन पार्टी म्हणचे पयलीं मणिपूर जाल्ल्या बायलांच्या अत्याचाराचेर भाजपान पयलीं उलोवचें। भाजपाच्याच ब्रिज भूषण सिंगान केल्ल्या रेसलर चलयांच्या छळणुकाचेर भाजप ओग्गी कित्याक रावलो? लैंगिक अत्याचाराची केशी आसपी बाबूश मोन्सेराताक लेगीत तुम्ही मंत्रिमंडळात आस्पावन घेता जाल्यार मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंताक आम आदमी पक्षाक एंटी वुमन पार्टी म्हणपाचो कांयच अधिकार ना अशी सणसणीत जाप आपाचो फुडारी वाल्मिकी नायकान दिली। आज गोंयान इतलेशेच इशू आसा पूण आपली सगळी जबाबदारी सोडून गोंयचो मुखेलमंत्री दिल्लीक फक्त कॅम्पेनिंग करपाक गेल्लो आसा आनी थंय कॅम्पेनिंग सुद्दां खंयच्या मुद्द्याचेर न्ही, फक्त एक अपशब्द वापरून आम आदमी पक्षाक आनी अरविंद केजरीवालाक गाळी घालपाची कॅम्पेनिंग हांची। थंय वचून तो म्हणटा की आम आदमी पार्टी एंटी दिल्ली आनी एंटी विमेन पार्टी। हांव डॉक्टर प्रमोद सावंताक याद करूंक सोदता की एंटी दिल्ली पार्टी जी तूं म्हणटा त्या दिल्लीच्या लोकांनीच ह्या पार्टीक 3दा मोठ्या संख्येन निवडून हाडिल्ले आसा आनी ज्या अरविंद केजरीवालाक तुमी एंटी दिल्ली म्हणटा पळय न्ही ताका ताजें काम जगभरांचे लिडर जावं ते युनायटेड नेशन्स जावं USA जावं UKचे जावं युरोपाचे जावं दिल्लीक येवन अरविंद केजरीवालाचें काम पळोवपाक येता। तुजें काम पळोवपाक गोंया कोण आयिल्ले आसा भायल्यार? आनी एंटी वुमेन म्हणपाची तर तुमची मात सुद्दां लायकी ना। जी पार्टी मणिपुराच्या बायलांचेर कांयच उलोवपाक शकली ना, जी पार्टी ब्रिज भूषण शरण सिंगाक ज्यांनी आमच्या ऑलिंपीक विमेन रेसलर्सांचे छळ केले ताजेर कांयच उलोवपाक शकले ना, जी पार्टी प्रज्वल रेवण्णाचेर कांय उलोवपाक शकली ना, जी पार्टी जो मुखेलमंत्री तूं आसा ज्या बाबूश मोन्सेराताक पॉक्सो चार्जशीट जाल्लो आसा ताका तूं आपल्या कॅबिनेटान दवरता, तुमकां एंटी वुमेन म्हणपाचो कसलोच हक्क ना। ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही।